एकूच गाठ घेता तर डेल्टा प्लस व्हरियंट जो शेजाराकूच मेळ्ळा एकदम गोंयच्या क्लोज मेळ्ळा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तेजेर कितें प्रिकॉशन्स घेवपाचे रत्नागिरीन मेळ्ळा म्हाका कळ्ळा आयजूच हांव सांजचो आज सकाळी फुडें हांव एपिडेमोलॉजिस्ट आनी प्रिवेंटीव सोशल मेडिसीन दोतोर तांचे कडेन उलयतालो गोंयांत डेल्टा मेळ्ळा डेल्टा प्लस कोणूच मेळूंक ना बट ताच्या खातीर आमचें स्क्रिनींग सुरू आसा द थिंग आमी आमकां कसो दिसता तो वेळच्या वेळ टेस्टिंगा खातीर पुण्याकूय धाडटा हे वेरेन व्हेरी फ्यू लॅब्स आसात आमी तेजेर क्लोजली मॉनिटर करीत आसा त्या खातीर जी जी प्रिकॉशन्स आनी कितें घेवपाक जाय तें हांव एपिडेमोलॉजिस्टाक विचारतालो बट अजून वेगळी गायडलायन रिगार्डींग द डेल्टा प्लस अशी येवंक ना बट स्क्रिनींग जे बॉर्डरीचेर चालू केलां आमी इवन दो आमी बऱ्याचशा प्रायवेट लॅबाकूय कॉल केल्ले की तेंच्यांनी आपल्यो लॅब सेटअप करच्यो बट कोण अजून लॅब सेटअप करपाक येवंक ना कारण इट इज इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज ते थंयच्यान हार्ड हेच्या परवडनाशें बट प्रायवेट लॅब आमी ऑलरेडी ऑन कॉल आपयल्या तेंच्यांनी हेजेर बॉर्डरीचेर सेटअप करून टेस्टिंग करचें जेणे करून अशा पद्दतीचो जर कितें वेरियंट आसत तर आमच्या लक्षान येवंक शकता पण भायरसून येयल्ले सस्पेक्टेड लोक आहा तांकां आयसोलेशनान दवरप तेंचें टेस्टिंग करप हें सुरू केल्लें आसा ते टेस्टिंग फेसिलिटी गोंयान उबी करपाक शक्य आहा चल्ला तेका आतां पर्यंत देशात फक्त ते खूब 7-8 कडेच आसा ताजें हांव चवकशी सुरू केल्या वॉट एवर द थिंग सिंधुदुर्गात सापडल्यामुळे बॉर्डर बरं आहे आता एकदम रत्नागिरीत मेळ्ळा सिंधुदुर्ग हांव चवकशी करता चल बरें